किरणाचे अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर मोगाच्यांक म्हजे कालतें प्रणाम. हांव वेंसिटा डायस तुमचे समोर. आयचे हे अनबॉक्स विथ डायस कार्य भोव धमाकेदार म्हणयत. हर एका मनशाच्या जिवितांत असले एक चिंताप आसा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आय एम गुड एट डान्सिंग, आय एम ओनली गुड एट डान्सिंग. म्हाका हें टॅलंट ना, म्हाका करूंक जाय हें कश्टांचें. बट मोगाचें न्हू, सुटसुडाय, ध्येय आनी चिरूपण असल्यार तुमी चिंतले सोपान जारी जातास. आज आमचे समोर आसात एक भाव आनी भयण. तांणी नॅशनल लेवल मात न्ही मोगाचें न्हू, तांणी इंटरनॅशनल लेवलाक वचून इंडोनेशिया, रशिया, बेल्जियम, बेलारूस असल्या सर्व गांवांनी वचून स्केटिंगांत आमच्या भारताक खीर्त हाडली जावन आसात एकाच घरचीं डॅशिल अँड डॅनियल. हॅलो डॅशिल, हॅलो डॅनियल, कशे आसात? आमी बरे आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू म्हणटा ह्या अनबॉक्स विथ डायस कार्य केल्याक आनी तुमकां दोगांयकी ह्या कार्याच्या तर्फेन अ हार्टी वेलकम टू यू ऑल. तुमकां स्वागत. तुमचे अचिवमेंट्साच्या विशयान म्हाका वाचून म्हाका सत्य म्हणटा तकली घुंवल्या. आय हॅव रियली नो वर्ड्स. आय वॉज रियली थंडरस्ट्रक आफ्टर सीइंग ऑल योर अचिवमेंट्स. You have won 105 medals in skating, you have won 61 medals, you have been selected in the national team of India as an athlete in skating, and you have won gold medal in wrestling. कितले achievements आसा तुमची. म्हाका भोव सट कशी भोगता कित्याक म्हळ्यार I got an opportunity to meet you all. Thank you. So हे सर्व अचिवमेंट्साच्या विशयान आमी ह्या अनबॉक्स विथ डायस कार्यान आमी हाच्या विशयान उलयतले हांव. सो ताच्या पयलें आमच्या वीक्षकांक एक मोटिव्यान परिचय दिवयेत की फर्स्ट वूड गो विथ डॅनियल. हाय, म्हजें नांव डॅनियल साल्वाडोर कोन्सेसो. म्हज्या मम्मेचें नांव डॉरिस कोन्सेसो आनी डॅडाचें नांव फ्रांसीस कोन्सेसो. आमी देरेबेल पॅरिशांतावन. म्हजें सेकंड PU कंप्लीट जावन आतां फर्स्ट इयर डिग्री सेंट जोसेफान करनंत आसा. ओके, फायन. Dashiel? Hi, I'm Dashiel Amanda Concessao and I'm Derable Parish Town. Presidency School and Shikunantasa. Grade 11 and PCB PE Kangelame. Science. Wow, nice. Okay. So तुम्ही कितली भुरगीं? आमी तेगा आसा भुरगीं. ओके. कोण आसा नेक्स्ट? म्हजो व्हडलो भाव डॅफिल कोन्सेसो. ओके. हांव मदलो डॅनियल आनी हें मोगाचे जावन आसा. 100% मोगाचे जावन आसा डॅशिल आसा. म्हाका सारकी ल्हानपण अशें आसली. म्हाका दोन व्हडले भाव जाय आनी धाकटी भयण जावन जाल्यार म्हाजी बट ती जावना. बट आय फील सो लायक शी सो लकी यू नो बिकॉज क्वीन ऑफ द प्रिन्सेस ऑफ द हाऊस म्हणून येते. ताणे सांगले डेफिनेटली जाताच ते. करेक्ट न्ही? वेगळी नाही डॅशिल जाताच. ओके ओके. सो तुमचे इनक्रेडिबल अचिवमेंट्स आसात हांव परतून सांगता. सो फर्स्ट आमी स्केटिंगाच्या विशयांत उलयया. सो स्केटिंगाच्या विशयान सांगचे तर यू ऑल हॅव बीन टू मेनी इंटरनॅशनल लेवल. यू आर एन आइस स्केटर, देन मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ स्केटिंग यू नो आय गेस. So first time skatingच्या विशयान सांगचे तर you have won 61 medals, so we'll speak about that. How did your journey start in skating? स्टार्टींग फर्स्ट घरांत म्हजो भाव स्केटिंग करनून ताल्लो. ते व्हडलो भाव तुमचो? व्हडलो भाव. ओके. तो करतना म्हाका इंट्रस्ट आयिल्लो. देखून मम्मान आमकां टॉयस घेत जाण आमकां घरांत स्केटिंग करनून ताल्ले आमी. ओके ओके. At the age of what age? 4. ओके. मागीर स्कुलान ती आमकां स्केटिंग म्हूण स्पोर्ट म्हूण आहलें सेपरेट. तें जाल्यार ती करनून आमी. तें करतना आमच्या कोचान सांगलें आमी बरें करनूतात. देखून आमकां एक क्लबान गेलो म्हणजे रेकमेंड केलें. तुमचे जनरेशन टू जनरेशन ते नाही लायक तुमचो डॅडी आ मम्मी स्केटिंग तशें स्केटिंग. ओके. तशें जाल्यार इट्स अ बॉर्न टॅलंट. ओके. देखून तांणी कोचान सांगलें आमी बरें करनूत आसात म्हूण. देखून आमकां एक क्लबांत रेकमेंड केल्लें. मागीर क्लब आमी एक्चुअली चिंतून आमी कॉम्पिटिशनाक येतात म्हूण आमी खाली फनाक म्हूण चिंतून आमी जॉयन केल्लें. मागीर तांणी चिंतलें आमी दुसऱ्या क्लबात आमच्या क्लबाक आयले म्हूण चिंतलें. आमकां म्हणल्यार बेजीक ऑलरेडी गुत्ताल्लें. ते मोस्ट स्केटर्सांक गुत्त आसनातलें. देखून आमी जॉयन करतना तांकां डावट आयले. मागीर आमचे
म्हणल्यार स्किल्स पळोवन आमकां रेकमेंड केल्या कॉम्पिटिशन्स. तशी तुमची जर्नी स्टार्ट जाली. त्यातला फर्स्ट तुवें भावाक खेळचे पळोवन तशी तुमची जर्नी. आनी दाशेलाची हांव स्कूला वचून मागीर कोचान म्हाका रेकमेंड केल्लें दोगांयकी उट्टू स्केटिंगांत इंट्रस्ट येवचे लायक तुका ऑलरेडी स्केटिंग लायक भावाक पळोवन स्केटिंगांत इंट्रस्ट आसलो ऑलरेडी. ओके तशें तुजी जर्नी तशें स्टार्ट जाली आनी सेम स्किल्स आसले. ओ दॅट्स रियली नायस. ओके सो आतां म्हाका तुमचे अचिवमेंट्साच्या विशयान सांगा. यू ऑल हॅव बीन टू मेनी प्लेसीस रायट. सो अचिवमेंट्साच्या विशयान सांगा कितले मेडल्स म्हणल्यात खंय पुरा गेल्यात तुमी. डॅनियल फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्सांत 2012 म्हाका मेडल मेळ्ळें. एट द एज ऑफ 8 2010 स्टार्ट केला हांवें. 2012 म्हाका डिस्ट्रिक्टान मेडल मेळ्ळें. मागीर नेक्स्ट कंटिन्युअस डिस्ट्रिक्टान मेळनातालें. मागीर स्टेटान म्हाका 2016-2017 मेळ्ळें स्टेटान. नॅशनल्सांत 2017 मेळ्ळें. 2017 आनी CBSEन पुरा मेळ्ळें. मागीर 2018 आयस स्केटींग नॅशनल्सांत पार्टिसिपेट केल्लें. आयस स्केटींग वय तातूंत ती मेडल्स आयला. मागीर ते एक 2018 आयस स्केटींग मेडल आयला उपरांत तांणी म्हळ्यार म्हाका इंडियन टिमान घाल्लें. वाव दॅट्स रियली नायस. कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू. इंडियन टिमान घाल्लें त्याच वर्सा आमी बेलारसाक गेल्ले ते युरोपांत. थंय चॅम्पियनशीप आहलें आमकां तातूंत पार्टिसिपेट केलो. मागीर फिलिपिन्सांत आहलें ते ऑर्गनायज बाय फिलिपिन्स ऑर्गनायजेशन. तातूंत 3rd प्लेस आयिल्लो. मागीर इंटरनॅशनल लेवलाक वचून पार्टिसिपेट करचें एक व्हडलें लायक एक अचिवमेंट जावन आसा. आनी ते वचून प्रायज करचें म्हणल्यार आनी ग्रेट म्हणयत. मागीर इंडोनेशियांत एशियन गेम्स आहले तातूंत पार्टिसिपेट केल्ले आनी फायनल्स आमी राविल्लो. मागीर 2019 फर्स्ट विंटर चिल्ड्रन ऑफ एशिया म्हणून एक कॉम्पिटिशन आहलें ते रशियांत आहलें तातूंत पार्टिसिपेट केल्लो. मागीर आनीक एक पुटी बेलारसांत सेकंड टायम म्हाका चान्स मेळ्ळो चॅम्पियनशीप खेळूंक. घरा जागो आसा मेडल्स दवरून तुमचे दोगांयचे. तुमचो व्हडलो भाव बी पार्टिसिपेट करता गेशे पुरा पयले पार्टिसिपेट केला ताणे पार्टिसिपेट ताणे स्टार्ट केल्लें तुमी कंटिन्यू केलें तशें जावन आसा. दॅट्स रियली नायस. तुमचे व्हडल्या भावाक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणयत फर्स्ट ऑफ ऑल. सो डॅशिल आतां तुजे अचिवमेंट्साच्या विशयान आमकां सांगीत की. हय सो 2011 हांवें डिस्ट्रिक्ट्सान म्हजें फर्स्ट मेडल काडून गेल्लें. ओके एट द एज ऑफ 5. मागीर एट द एज ऑफ 6 2012 म्हाका स्टेटान फर्स्ट मेडल मेळ्ळें. मागीर 2015 नॅशनलान फर्स्ट मेडल मेळ्ळें. वय मागीर 2018 फिलिपिन्स वचून बेलारस थायलंड. ओ माय गॉड. हांव सुद्दां म्हणटा तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमी कितलेय कंग्रॅच्युलेशन्स सांगल्यार पावना कित्याक म्हळ्यार तुमचे अचिवमेंट्स टॉपार आसात. ओके सो आतां तुमी इतले अचीव केला सो मेन सपोर्ट कोण आसली तुमकां. ॲक्च्युली डॅड आनी मामा मस्त सपोर्ट करतात. तांचे बिझी शेड्यूलान ती तितले सॅक्रिफायस करनी सकाळीं 4:45 उठून मागीर 7:30 आमकां स्केटींग जातालें. मागीर थंय तावन आमी डायरेक्ट स्कुलाक गेले. वय मागीर रातीक सांजेर आसता म्हळ्यार 6 o'clock प्रॅक्टीस स्टार्ट जावन मागीर 8:30 एंड जाता. देखून थंय तांचे टायम सॅक्रिफायस करून आमकां सपोर्ट करून मस्त हें केलें. That's really nice of your parents. Parents असो सपोर्ट आसा जस्ट लायफान. पेरंट्स असो सपोर्ट असले वरवीं आज तुमी त्या पोजिशनार आसा आनी हांव ह्या पोजिशनार आसा. नातल्यार असो घरा बसून आसते हे दोन बेटर न्ही दोन आसतेस. आनी तुमचो डॅडी बिझनेसमॅन रायट. आनी बिझनेसमॅन म्हणटाना हर एक बिझनेसमॅन लायफान इतले बिझी असतात हार्ड वर्क करूनच असतात तांच्या फॅमिली खातीर. ते बिझनेसीकन हांगासर आपल्या धुवेक आपल्या पुताक सपोर्ट केला. तें सकाळीं इतले उठोवन
मस्त सपोर्ट केला. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे डॅडी हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. सो प्राऊड ऑफ युअर डॅड बिकॉज बिझनेसमॅन म्हणटा इतले कॉल्स येतात, इतले बिझी शेड्यूल म्हणल्यार इतले बिझी असतात गितांनी तांकां समज जेवंकी समज टायम आसना, तितले टेन्शनी आसता, पुरा आसता. बट ही हॅज सपोर्टेड यू ऑल. दॅट्स द मेन थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॅडी कंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आमी म्हळ्यार स्टार्टींग स्टेट लेवलान पुरा मेडल हाडटाना हांगा फॅसिलिटी नासले स्केटिंगाक. देखून म्हळ्यार नॅशनलाक वचूंक देखून आमी एक सॅटर्डे स्कूल जाल्या उपरांत हांगा तावन थंय हाफ डे आहले आमकां. देखून हांगा तावन बँगलोर मेसर वचून थंय प्रॅक्टीस कर. नेक्स्ट संडे रातीक आमी सुट्टाले थिंगां आनी मंडे क्लासाक येताले. ते स्टार्टींग म्हळ्यार हांगा फॅसिलिटी नासली ते दाडान. आनी आतां जाल्यार स्केटींग म्हणटना हांव आयकना तितले सर. म्हळ्यार डान्सिंग आमी आयकता चड या सोसायटीन सांगचे. बट स्केटींग आय डोंट थिंक सो पीपल सपोर्ट स्केटींग सो मच. देखून दाडान तें पळयल्लें. देखून एज अ सोशल वर्क म्हणून ताणें एक रिंक बांदलें पुरायकी हांगाचे स्केटर्सांक. इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे. तुमच्या खातीर डॅडी इतले सर्व केला. दॅट्स रियली ग्रेट. डॅडी हांगासर आयल्यात बी ना येणार. ओके फायन. फस्ट आमकां मम्मा व्हरताली पुरा म्हळ्यार प्रॅक्टिसाक सकाळी मागीर रातीक. मागीर आमकां स्टेट मेडल मेळटा ना मागीर डॅडाक मस्त खुशी जालें. आमी पार्टी येताना पुरा गार्लंड पुरा दिवन. सो फर्स्ट मम्मान सपोर्ट केलो स्टार्टिंगाक मागीर डॅडीन भयंकर सपोर्ट केलो मागीर. दॅट्स नायस. दोगांय पेरंट्साक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. फ्रांसीस सर आनी डॉरिस मॅमाक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. इतल्या मोगान तुमी वाडयला आनी तशेंच सपोर्ट केल्ल्याक. आज तांणी इंटरनॅशनल लेवलाक वचून थंय तांणी आमच्या भारताक कीर तडल्याक. तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. सो आतां आमी तूं रेसलिंगांत हुशार आसाय. रेसलिंगांत आमी तुजो विडियो पळयलो. इट इज मार्वलस. आमच्या विक्षकाक आमी दाखयतले हांव तो. घरा शिकलेंगी बावट. ॲक्च्युली योगा इन्स्ट्रक्टर आमच्या घरा येतालो. म्हळ्यार पुरे योगा करतना देखून हांव योगा करून आयलें म्हळ्यार लॉकडावन टायमाक. मागीर ताणें म्हाका सजेस्ट केलें पळय तुका स्टॅमिना आसा म्हळ्यार एन्ड्युरन्स आनी स्ट्रेंथ आसा देखून तुवें रेसलिंग एक फावटी ट्राय करीजे म्हूण. मागीर हांवें एक फावटी स्टार्ट केल्लें आनी आतां मातशें कंटिन्यू करून आसा. हांव तसो विडियो पळयलो. इट वॉज रियली गुड. बरे स्किल्स आसा ते स्किल्स जायन ते धरून. हांव तसो विडियो पळयताना एक मुवी दंगलूड आसा सेम आसा तो विडियो. आनी कशें एक्सपिरियन्स असले गोल्ड मेडल हाडूंक? म्हाका मस्त खुशी जालें. ते चिंतलें तूं गोल्ड मेडल हाडशील ना हांवें चिंतूंक ना. सो डॅनियल म्हाका रोलर स्केटींग आनी आयस स्केटिंगाच्या विशयान डिफरन्स सांगेली आमच्या विक्षकांक. रोलर स्केटींग म्हळ्यार आमी व्हिल्सांत करचे आनी आयस स्केटींग म्हळ्यार शूज आवटू ब्लेड्स असतात ते आयसान करचे. रोलर स्केटींग आनी आयस स्केटींग ऑलमोस्ट सिमिलर मात तिके टेक्निकल हातूंत तिके डिफरन्स आसा. ते टेक्नीक ऑलमोस्ट सेम मात एडजस पुरा काले म्हणे आसता ते. सो डॅशियल तुवें आयस स्केटींग इंट्रस्ट ना गे तुका? आसा म्हाका आसा. फर्स्ट स्केटींग जावन मागीर आयस स्केटींग आसा म्हूण आमकां न्यूज मेळ्ळें डेल्लींत. ओके. देखून आमी ईच इयर डेल्लीक वचून पार्टिसिपेट करतले नॅशनलांत. ओके. आमचे कोच अवधूत सर आनी श्रीकांत सर. ओके. हांव सर्व कोचांक स्केटिंगाच्या कोचाक आयस स्केटींग रोलर स्केटींग सर्व कोचांक हांकां ट्रेन केल्या सगळ्यांक हांव थँक्यू सो मच म्हणटा.
सो रोलर स्केटिंगाच्या कोचेच्या विशयान सांगितले आमकां. फर्स्ट आमी सुमन मामाक म्हणटाले. Okay. ते फर्स्ट क्लबांत येताना ती आमी ल्हान आहले न्हू जाल्यार देखून पुराय चॉकलेट हाडटाले सेशन जाल्या उपरांत दिताली आनी ती मस्त बरें करून आमकां शिकयताली. मागीर सेकेंड आमचो मोहन सर आनी जयराज सर म्हणून आहले. तांणी आमचे नवे क्लब जाल्या उपरांत तांणी आमकां कोचिंग केलं. ताणी मस्त सपोर्ट केला आमकां. हय आनी सुमन मामा घेताना थंय रिंग केल्ले ल्हान आहले आमचे. हय देखून आमी व्हडले जाताना आमची स्पीड इन्क्रीज जाता. ते आमकां पावना म्हळ्यार वचूंक फास्ट वचूंक. देखून आमी मागीर आनीक एक क्लबाक जॉयन जावन हाय फ्लायर्स म्हणून मोहन सर आनी जयराज सरान आमकां शिकयलें. आतां शिकोवन आणतात. आनी बरें ट्रेन तशें तुमच्या त्या स्केटिंगाच्या थंय मिजाबुकान गेला थंय तांणी शिकोवन आसा ट्रेनर्स. ओके दॅट्स नायस. ओके नेक्स्ट तुजे कशें ते मुवमेंट असले तुका आयकतना तूं ॲज एन एथलीट यू आर सिलेक्टेड इन द नॅशनल टीम ऑफ इंडिया फॉर स्केटिंग. कशें ते प्राऊड मुवमेंट कशें तुमच्या पेरंट्सांनी रिॲक्ट केलें तशें आयकतना? तांकां मस्त खुशी जाली. आमकां मस्त सपोर्ट केलें. आमी त्या दीस भायर गेल्ले. ते खंय तुमकां लायक कळटा तूं सिलेक्ट जालें म्हणजे खंयच्या गांवांत कळ्ळें तुका? ना फर्स्ट आमी नॅशनल्स केल्या उपरांत आमकां म्हळ्यार ते कन्फर्म नासलें. देखून आमी घरा येयल्या उपरांत आमकां म्हळ्यार ते मेल धाडटा ते स्किल्स आनी प्रपोज कशें खेळटात करतात. ओके दॅट्स नायस. ओके म्हजो भाव एक्चुली आयस स्केटिंगाक आमच्या इंडिया तावन रिप्रेझेंट केला. हय रशिया वचून बेलारूसा वचून देखून हय आनी हांवूय गेलें फूल कॅम्प्साक पुरा आयस स्केटिंगाक. हय स्केटिंगाक हय तेंच ड्रीम आमचें स्केटिंग इंडिया रिप्रेझेंट जावंक. डेफिनेटली ते फुलफील जातले. तुमी इतले हार्डवर्क करतात ते पळय म्हणटा ना डेफिनेटली जाताच. सो डॅशिल आमच्या वीक्षकांक एक मोटिवेशनल मेसेज दिली की एस्पेशली दोज आर इंटरेस्टेड इन स्केटिंग. So we can't win a competition overnight or in some days or months. It actually takes a lot of years or we need to put in the hard work and we need to stay motivated and be consistent. So no one is going to take you to the top unless you put in the hard work and the competition is only you versus you. Yeah. I would like to add that you should not give up if you don't see results within a year or more than 2 years. I was not a national champion in the first year. It took some time for me to start getting medals. So it's not like a short thing, like within a short period of time you won't become a champion. So it takes patience also. Okay, thank you for giving such an incredible motivational message. I'm sure that all our youth will be motivated by this. Thank you Carmel Studio for inviting us here and thank you Father Stephen Lobo. तर मोगाचेनो आमी परत मेळ्ळे ओनली ऑन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल. स्टे ट्यून्ड.